ड्यू टू सायक्लोन खूप जाणांची घरांचेर आंबे पडून घरां बीन पडलेली आणि विथ द एफर्ट्स ऑफ मॅडम बिलायला लोबो आमची सगळी एप्लिकेशनां बीन आमच्या कोणाचें नुकसाण जाल्लें पळय तेंच्यांनी अप्लाय करून मॅडमीन सगळी फॉवर्ड करून CM रिलीफ फंडासून तेंची एप्लिकेशनां पास करून हाडलेली आसा आणि अकॉर्डिंगली कॉम्पन्सेशन हॅज बीन ऑल्सो ग्रांटेड टू देम. सो आय वूड लायक टू थँक मॅडम बिलायला लोबो फॉर टेकिंग ऑल द एफर्ट्स to see that compensation reaches to the needy people. Thank you very much. ह्या वर्सा आमी पळयला कितलो पावस पडलो तो. इतलो पावस पडलो की आमच्या शिवोलच्या खूब झाडां पडून घरां मोडली आनी वी मेड एन एप्लिकेशन टू CM फॉर CM रिलीफ फंड आनी आय रियली वॉन्ट टू थँक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. ताणें आमकां एनी टायम वी हॅव आस्क्ड फॉर CM रिलीफ फंड स्पेशली वेन द हावज इज ब्रोकन. जेन्ना तेंची घरां मोडटात तेन्ना ताणें केन्नाच ना म्हणूंक ना. एज एंड वेन ही गेट्स फायनान्स एज एंड वेन ही गेट्स मनी ही डिस्पर्जेस इट स्ट्रेट. आनी आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार कितलेच चॅक्स हाडून दिल्ले आहा. ह्याच फावटी आमकां 4 चॅक दिले ताणें. एक वेर्णेकर प्रेमा ज्ञानेश्वर ताका 30,000ाचो चॅक, एक बनुमती गोवेकर ताका 25,000ाचो चॅक, एक संदीप प्रभाकर दारगळकर ताका 30,000ाचो चॅक आनी आमचे एक बाय जया म्हणून सोळ्याचे ताका 25,000ाचो चॅक. तेजे काल व्हरून दिले बिकॉज शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मूव. सो आमच्या मध्ये हा आमचे सरपंच आमचे ऑशेलचे बायरेश्वर आमचो सरपंच शिवोली मारनाचो बाब संदेश, आमचे एक्स सरपंच प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाय शर्मिला, वॉर्ड मेंबर बाब अमित ऑफ शिवोली मारना आनी प्रेस मिडिया. सो अगेन आयच्या दिसा हांव 1,10,000चे चॅक ऑल टुगेदर ह्या गोरीब आमच्या शिवोलच्या लोकांक तेंचें घर मोडलां म्हणून. सो अगेन आय वूड लायक टू थँक आवर ऑनरेबल CM फॉर हेल्पींग माय कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली वीथ दीस CM रिलीफ फंड. आनी बाय प्रेमा तुमकां खबर आसतली तेजें घर आमच्या आख्या पंचायतीन बांदून दिले. सरपंचान आनी वॉर्ड मेंबरान मेळोन तेजें घर बांदलें. आमी ताका फायनान्शियल एसिस्टंट दिलें वयले हे घालपाक रुफींग घालपाक. आनी आतां CM रिलीफ फंड ताका 30,000चे मेवता. ताणें उरलेले ते पेंटींग नाजाल्यार कितें आहा प्लास्टरींग केल्लें आहा पयलें हांवें, बट द रिमेनींग पेंटींग ताणें ह्या अमावंटाचेर करूंक जाता. सो बाय प्रेमाक ही चॅक हातीन करत चल. आयज आमी हांगा मॅडमीच्या ऑफिसान CM रिलीफ फंडाचे चॅक दिताली मॅडम आमची. आनी हे जे घरां म्हणलेली आसलेली पळय तेजे मॅडमीन वचोन थंयचें इन्स्पेक्शन करून तांकां हांगा फोन तेंचे फॉर्मां भरून रोखडेच तेंचे चॅक हाडून दिलेले आसा. हांव सगळ्या पयलीं मॅडमीक चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की हे बेगींतल्या बेगीन तेणी CMची ह्या चॅक घेवन येयलेली आसा आनी तांकां दिलेली आसा. कित्याक कारण तेंची घरां सामकी हें जाल्लेली मोडलेली म्हणून तांकां रिपेर करपाक लागून. तशेंच हांव CM सराकूय थँक्यू म्हणटा की आमची शिवोलकारांचेर ती बेगींतल्या बेगीन आमचे कसलीं कामां आसलेली करून दिता म्हणून.